मोगाच्यानो तुमकां देव बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग कोणें म्हणूं येता, पूण देव बरो दीस दिवं हें आमचे कोंकणींत आसा. देवाच्या नांवान आमी दिसाची सुरवात करता. देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरें करूं हें आमकां जेजुईत मिशनरींनी 16व्या शेंकड्यांत गोंयांत शिकयलें आनी ती आतां परंपरा क्रिस्तांव लोकां मदें आसा. पूण आतां ही परंपरा आमी सोडून दिल्या आनी आमी गूड मॉर्निंग, गूड इवनिंग, गूड नायट, थँक्यू थँक्यू म्हूण कोणेंय म्हूण येत. पूण देव बरें करूंक कोणें म्हणूंक जाता, कोण देवाक मानता ताणें मात्र म्हणूंक जाता. देवाच्या नांवान म्हणची एक भास कोंकणी मात्र म्हाका समजल्या प्रमाणे खंयचेय भाशेन देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरें करूं अशें देवातान सुरू करचें वाक्य ना. तें नमस्कारा, नमस्ते, शुक्रिया अशें विविध भाशेन विविध तरान आसा. पूण थंय देवाचें नांव ना. आसूं दी. आज हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां तो विशय एक वेगळोच. समतोल, बॅलन्स, इक्विलिब्रियम. तुमी यमाहा हें नांव आयकलां. यमाहा नांवाचे मोटरसायकल आसात, स्कुटर आसतात आनी हेर वस्तू आसतात. पूण तुमी कुकामा म्हूण आयकलां? म्हाका दिसना तुमी आयकूंकच ना. तर कुकामा म्हणल्यार कितें ताचे विशीं हांव तुमकां सांगतां. मनशाचें जिवीत कुकामा म्हणटा हांव. कुकामआ. पयलें अक्षर घेवया. कू म्हणजे कितें? कूड. देवान आमकां एक कूड दिल्या. ताचो आकार कसोय आसूं दी, ताचो रंग खंयचोय आसूं दी, तें देवाचें देणें. देवान आमकां कूड दिल्या. देखून आमी कुडीची काळजी जागृत जतनाय करूंक आसा. कुडीक आमी पळया खाण दिता, जेवण दिता, पिवण दिता, कितल्योश्यो गजाली आमी कुडी खातीर करता पळया. व्यायाम करता, मेकअप करता, न्हाता, धुता, पुसता, वखदां घेता, करता मू. बरी गजाल आमी करूंक जाय. कित्याक कूड आमकां देवान दिल्ली ती आमी सांबाळूंक जाय. पूण मनीस म्हळ्यार फकत कूड मात्र न्हय. मनशाक आनी दुसरे भाग आसात. का म्हणजे काळीज. आतां हांव जेन्ना काळीज म्हणटा तें कुडी भितर आसा त्या काळजाचो हांव उल्लेख करिना. काळीज म्हणजे म्हजी भोगणां, म्हज्यो भावना ताचे विशीं हांव उलयतां. तशें कुडीक खाण जाय, पिवण जाय, तशेंच काळजाक जाय. आनी काळजाक आमी बरें खाण दिवंक जाय. कुडीक आमी बरें खाण दिता न्ही. नाका जाल्लें आमी केलें जाल्यार भलायकी पाड जातली, पोट पाड जातालें न्ही. कोण तशें करिना. तशेंच काळजाक आमी बरें खाण दिवंक जाय. आतां काळजाचें खाण म्हणल्यार कितें? आमकां बरी इश्टागत जाय. एका बऱ्या इश्टा कडेन, इश्टिणी कडेन उलयतच, तांकां मेळटच आमच्या काळजाक खाण मेळटा. जेन्ना आमी एक बरें फिल्म पळयता, वा बरें संगीत आयकता, वा बरें नाटक पळयता, तियात्र पळयता, कितें जाता? आमच्या काळजाक खाण मेळटा. बऱ्यो वस्तू. तेंच आमी नाका जाल्लें पोजडें, बुरशें, पाड सांगात घेतलो जाल्यार कितें जातलें? आमच्या काळजाक विकाळ खाण मेळटलें आनी मागीर आमचीं भोगणां, चिंतनां सगळीं
विकाळ जाताली न्ही, म्हूण काळजाक बरें खाण आमी दिवंक जाय. कूड जाली, काळीज जालें. म म्हणजे कितें? मत. आमी इस्कॉलाक वेता, कॉलेजीक वेता, वाचता, शिकता, हेरांचे विचार आमी आयकता, भाशणां आयकता. तांतल्यान कितें जाता? आमची मत वाडटा, आमकां म्हायती मेळटा, आमकां बुदवंतकाय येता, नॉलेज, आनी आमकां जाणवाय मेळटा. संवसारी जाणवाय जावेत, पूण मेळटा न्ही. म्हूण शिकप गरजेचें. आनी तें कसलें खाण आमी दिवंक जाय तें आमी ठरोवंक जाय. कोणाची भाशणां आमी आयकूंक जाय, कसलीं पुस्तकां आमी वाचूंक जाय, खंयचें शिकूंक जाय आमी बरें शिकूंक जाय न्ही, वांकडे शिकचें न्ही. वांकडे शिकलें जाल्यार आमची मत मागीर पाड जाता. हे 3 भाग जाले. आनी चवथो भाग आसा आमच्या व्यक्तित्वाचो, पर्सनॅलिटी, तो म्हणल्यार आत्मो. जशें कुडीक खाण जाय, काळजाक खाण जाय, मतीक खाण जाय, तशें आमच्या आत्म्याकय खाण जाय. कित्याक आत्मो जर ना आमच्या कुडींत, आमी बोडे जाता. आमी प्राणी म्हणटा. तुमी प्राण म्हणा, आत्मो म्हणा, तोय तितलोच गरजेचो न्ही. बट ताकाय खाण जाय. आनी आत्म्याचें खाण कितें? आमी मागणें करता, आमी तेर्स म्हणटा, आमोरी म्हणटा, मिसाक वेता, कुर्सा वांटो करता, साक्रामेंताचे बेसांव घेता, रेतेरांक वेता, भक्ती गितां आयकता, गायता. हे धर्माचो लोक जाल्यार भजनां करता, किर्तनां करता, हरिकथे करता, तीर्थस्थानाक वेतात. मुसलमान जाल्यार नमाज करतात, उपास करतात, मागीर मक्का मेदिनाक वेतात. हे सगळें तांकां आत्म्याक खाण मेळटा. आतां हे 4 भाग हांवें तुमकां सांगले. हांव म्हणटा हे 4 भाग म्हणल्यार एक तागडे भशेन. तागडी म्हळ्यार बॅलन्स. आदीं आमकां तुमी दुकानांत वचा, वा आंगड म्हणा वा पसरो म्हणा, थंय वेतच तो पसरकार वो आंगडीकार आमकां मेजून दिता. आनी ताका 2 आयदनां आसतालीं. एका वाटेन तो फातर दवरता आनी एका वाटेन वस्तू घालता. म्हाका 1 किलो जाय जाल्यार तो एका वाटेन 1 किलाचो फातर घालता आनी हे वाटेन वस्तू घालता आनी दोनी आयदनां एक सारकें जाता, तो मेजून ते म्हाका दिता. मागीर आमकां आयलीं कसलीं? डिजिटल बॅलन्स. तूं थंय दवर आनी तुका थंय दिसता तें वजन कितलें आसा तें, कितले किलो आसा, कितले आनी ग्राम आसा तें तुका दिसता. आतां तसले बॅलन्स आसात. हे संवसारी वस्तूंक तसली तागडी उपकारता, वेग मशीन उपकारता. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें वापरूंक जाय ती तागडी कुकामा. ताका 4 आयदनां म्हणटा: कूड, काळीज, मत, आत्मो. खंयच्याय एकाक हांवें चड खाण दिवंक जायना. आतां हांवें कुडीकच खाण दिलें, दीसभर हांव खाता, आयस्क्रीम खाता आनी मागीर फास्ट फूड खाता आनी तें खाता. मागीर कितें जातलें? मोटाय वाडटली, भलायकी पाड जातली, व्यायाम ना, कांय ना, फकत कुडीचें खावचें अशें कोण करता? आनी केल्यार तांचें जिवीत पाड जाता. म्हळ्यार कुडीक दिवंक जाय, पूण ताकाय मीठ आसूंक जाय. कुडीक जर तूं चड दिताय, कितें जातलें? तें हांवें म्हणल्यार ताका 4 आयदनां आसात. तें कुडीचें आयदन सकयल वेतलें, ही वयर वेतली. तशें जावंक उपकारना. काळजाक तूं काळजाक खाण म्हणून दीसभर इश्टां सांगात आसाय. दीसभर तूं मोबायलाचेर आसाय. कितें जाता? काळजाक खाण मेळ्ळें. पूण
चड जालें तें मागीर तें आयदन सकयल वेता आनी ही 3 आयदनां वयर वेतात. शिकप बरें म्हणून तूं शिकत वेताय. एक कोर्स करताय, एका फाटल्यान आनीक कोर्स करताय, आनी खंयचो कोर्स करताय, तो करताय, हो करताय. तुजो इश्ट वा इश्टीण थंय हांगा अमेरिके वचून शिकूंक सोदता, देखून तूं तुज्या बापायक आवयक सांगताय म्हाकाय धाड, तांचे कडेन ती तांक ना आनी तूं वचूंक सोदताय. कितें जाता? तूं चड खाण दिताय, मूत आसा पळय ती तें आयदन सकयल वेता आनी उरलीं 3 आयदनां वयर वेतात. आत्मीक खाण म्हणून तूं दीसभर मागणें तेर्स रेतीर हातूंत तुजें जिवीत घालताय. कितें जाता? अजिर्ण जाता. उरलीं आयदनां वयर वेतात आनी हें आत्मीक खाणाचें आयदन सकयल वेता. अशें जावंक उपकारना. चारीय आयदनांत बॅलन्स आसूंक जाय. ती एक लेवलाचेर उरूंक जाय. आतां इल्लेशें जिवितांत वयर सकयल जाता. आज फेस्त म्हणटात, आज इल्लेशें चड जेवलय तूं, तें समजूं येता. एक दीस तुवें चड मागणें केलें तें समजूं येता. आतां परिक्षा आयली म्हूण तूं येयलो आज चड शिकताय तें समजूं येता. आतां इश्ट आयला, इश्टीण आयला, आज एक दीस तांच्या सांगातान तूं चड वेळ भोंवताय तें समजूं येता. पूण एक बॅलन्स येवंकूच जाय जिवितांत. तें बॅलन्स आसल्यार मात्र आमचें व्यक्तित्व बरें उरता, तें वाडटा. ना जाल्यार एके वाटेन वाडटा आनी एके वाटेन सुकता, फायदो ना. मागीर आमच्या जिवितांत कितें जाता? आमी दुखी जाता. कित्याक आमी समतोल राखूंक ना. आनी तो समतोल कोणें राखूंक जाय? आमीच राखूंक जाय. आतां ल्हान आसतना आमचे आवय बापूय आमकां म्हणटात, बाबा तूं जेव, ना हें नाका, हें पुरो तुका. तीं सकट करतात आमकां. ती समतोल राखूंक तीं करतात. आमकां खाणी दितात, कुडीच्यो गजाली तीं पळयतात, आमकां न्हाणयतात, पुसतात, सकट करतात आनी आमचे कडेन उलयतात मोगान. काळजा खाण मेळटा. मागीर आमकां इस्कॉलाक धाडटात. आमी शिकपाक फाटीं आसा जाल्यार ट्युशनाक धाडटात. म्हणजे मतीक खाण दितात. आमकां रजार मागणें करूंक शिकयतात. आमकां इगर्जेक व्हरतात. अशें तीं करतात. पूण मागीर आमी व्हड जातच आवय बापायचेर आदारून रावंक जायना. तांणी सांगचें न्हय आमकां, आतां न्हांवंक वच, आतां तूं जेव, आतां तूं न्हिदे, आतां तूं शीक, आतां तूं मागणें कर, हें सांगचें न्हय. कित्याक आमीच आमचें जिवीत वयर हाडूंक जाय. सदां आमी जर दुसऱ्यांचेर आदारून रावता, आमचें जिवीत मुखार वचना. आवय बापायन तांचो वांटो केलो आमच्या खातीर. आतां आमी मुखार वचूंक जाय आनी हेरांकूय आमी शिकोवंक जाय. जेन्ना म्हज्या जिवितांत समतोल आसा तेन्ना म्हाका पळोवन दुसरीं शिकतात. वा हांवें दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, पळय हांव अशें करतां, तुवें करून पळय जाता म्हणून. अशें आमी वांटून घेवंक आसा. म्हणजे हें कुकामाचें जिवीत आसा पळय, हें आमकां गरजेचें, चड गरजेचें. अशें केल्ल्यान मात्र आमचें जिवीत खुशाल बरें जाता, अर्थां बरें जाता. चिंतून पळयात, हाचेर नियाळ करात. जें कितें हांवें तुमकां आतां सांगलें तातूंत कितें तरी सत आसा हें उक्त्या मनान चिंतात. बरें लागल्यार घेयात, नाका जाल्यार सोडात. तातूंत म्हाकाय कांय फायदो ना वा म्हजें कांय लुकसाण ना. पूण हांव म्हज्या जिवितांत एक बॅलन्स दवरूंक प्रयत्न करतां. केन्ना केन्ना हांवूय चुकतां, ना अशें म्हणना. पूण मागीर एक बॅलन्स येताच जिवितांत. तुमी दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन माणकां मथ्यां पळयतात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां जर माणकां मथ्यां बरीं लागतात, तुमची प्रतिक्रिया दियात. थंय लायक म्हणून एक बटन आसा, जाय जाल्यार तो दामात, नाका जाल्यार नाका. वर्गणीदार जाय, सबस्क्रायबर जायात, ताका तुमकां दुडू लागनात. कित्याक तुमच्या सहकारान आनी तुमच्या आदारान दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल फुडें वचूं येता. तांची उमेद
तुमी वाडोवं येता, कित्याक तुमच्या खातीर एक निस्वार्थी मनोभावान दिव्यवाणीचे टीम आसा ते वावर करता. देखून तुमी हात दिलो जाल्यार तांची उमेद वाडटली आनी अशें करूंक म्हजी तुमकां खालती विनंती. आनी परत्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग असोच उरूं दी, वाडत वचून दी. देव बरें करूं.